पंचायत स्वतःचे आपले फंड्स जनरेट करपाक तांकां ताकद आसपाक जाय आनी तेणी पयले आपले कर्तव्य फुलफील करपाक जाय। ताका लागून आमच्या सरकारान एक आदेश दिल्लो की आमी हे बी जे आसा हाऊस टॅक्स आहा आनी बाकीचे जे रेव्हेन्यू तेंचे अजून कलेक्ट जायना ते कलेक्ट करपाचे आनी जे इतले वर्सां केन्नाच रिव्हिजन म्हणल्यार ते जावना रिव्हिजन जाल्या उपरांत हाऊस टॅक्स इतले ठरावीक जो स्लॅब आमी ठरयला फॉर डिफरंट टायप ऑफ पंचायतांतले म्हणजे सदां म्हणटाले सो दे वील ऑल्सो रीच समवेर एंड बोगमालो पंचायत स्पेशली आय वॉन्ट टू कॉम्प्लिमेंट तेंचे मुंजवेची कामां तोखणाय करपा सारके आमचो हांगा सरपंच आसा संकल्प महाले नोरेन डिकुना डेप्युटी सरपंच आसा कितल्योच वस्तू हांगा जाता। आतां सांगपाचें म्हणल्यार ग्राउंड तेणी एक MOU सायन करून ऑफिशियली डॉक्युमेंटेशन करून FC गोवा हो ग्राउंड डेव्हलप करता आनी काम आतां ह्या दिसांनी सुरू जावपाचें आसा। फर्स्ट वील बी द मड फिलिंग सो इतले it is like they are going to train young youth, so youth will be gainfully engaged in doing something constructive. हे बरेंतले बरें काम हांगा बोगमालोसून जाता। हे पंचायत घर तूं पळयल्यार खूब जुने आसा आमी रेनोवेट केल्ले पूण आतां ते ल्हान जाता। आतां नवीन पंचायत 17 years the entire nala is being desilted, proper cleaning in that manner आनी हे भाशेन म्हाका दिसता काम हांगा बरे प्रमाणान जाता। आतांच हांव आंगणवाडी आशिल्लो कितल्यो स्कीम खरें लागू जाता त्या लोकांक पळोवपाक म्हाका खूब आनंद जाले की चडश्यो स्कीम म्हाका दिसता तेजो फायदो घेता वीच शोज अ व्हेरी एक्टीव पंचायत। ब्युटिफिकेशन आसतलें एक टायमार गॉड कॉस्टॉन पडलें ती आतां बांदून थिंगा बरे बेंचीस घालून बरो टॉयलेट करून एस्थेटीक लायटिंग करून सांचे जाले काय हेडवेरार बरे भाशेन लोकांक थिंगा ते बिचार बसून पळोवपाक मेळटा थिंगा रावन सिनियर सिटीजन सुद्दां प्लस जनरेशन ऑफ मॅन्युअल दॅट प्रोसेस ऑल्सो दे डू इट ब्युटिफुली आय मस्ट से एज वेल एज दे हॅव बिकम सेल्फ रिलायंट इन स्पायट ऑफ बीइंग अ स्मॉल पंचायत दॅट्स हाव दे ऑलवेज क्वॉलिफाय फॉर एवॉर्ड्स सो ते भाशेन तेणी काम केल्लें आसा। आतां पंचायतीचे उलयत आसतना फाल्यां परवा आमची चिंतन शिबीर आसा इन द साउथ इन वन ऑफ द हॉटेल्स वेर ऑल द मिनिस्टर्स वील बी गिविंग डिफरंट प्रेजेंटेशन्स इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। वी हैव मेड that is I have made thorough preparation for natural harbor, what is highways, and now Zuari bridge will be completed. The second arm of Zuari bridge will be completed end October, before end October. So different things are happening so fast. That's why we call it a double engine. Now having said that, since I am sitting in the streamlining process of issuing of construction license, occupancy, why these amendments have come is simply because if some high files are held up in panchayats, as happened, that happened even in Bogmalo, I want to say that, then the secretary has to write to BDO. If BDO also avail the benefit to register their houses and obtain electricity and water, udka connection मेळटलो जाल्यार electricity connection कितले त्रास पडटले हेल्था कडेन वच तिका 10 फावट्यो माग सर्टिफिकेट हाड आमी डायरेक्ट EHN number have gone people all over Goa. So this is a new thing which was done, and for the first time amka full-time secretaries assign दोन चार असतात एक कोणी 4-2 आहे wherein people work with comfort. When you work with comfort, there is no heat, now there is AC here, you can work for long hours, productivity increases, efficiency increases. That is our aim.